आमी एवरी मिटिंगेक आतां ही सोड आमी जाल्ल्याक सोड हेजे पयलीं सुद्दां आतां 4 वर्सां जालीं मिनिस्टर जाल्ल्याक एक मिटिंगेक सुद्दां तो अटेंड जाल्ला कितली मिटींग जाल्यो आतां आमगे कावन्सील येवन सुद्दां एक मिटिंगेक तो येना म्हणटकीर हें डेवलपमेंट जर खरीच जर डेवलपमेंट जावपाक जाय काणकोणाक आमगे म्युनिसिपालिटी एरियेक जाल्यार तेणी एक मिटिंगेक तुका लेटर धाडटा तें मान एक धरून तेणी आपल्या डेवलपमेंटा बद्दल आपल्या कितें विचार आसा पळय न्हू ते तेणी मांडपाक जाय येवन MLA जर मिटिंगे येयलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम सुटाव जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता? जावपाक शकता कित्याक तेगेले विचार आसता आमगेले कांय विचार आसता एकमेका विचार सगळे मांडून डेवलपमेंट अवश्य जावपाक शकता. आमचे परीन ट्राय करतले आमी करपाची पण चेंज जालें जाल्यार कितें जाता तो स्टडी घेवन करता म्हणल्यार ताका आनी टायम वता न्ही. सो एज अ आम सुदैवान पळय आमचो आमदार आसा वो मंत्री आसा आनी तेन्ना मंत्र्यान आमचो हेजो मंत्रीपदाचो पुरेपूर फायदो घेवन कोण विरोधक कोण हे समर्थक हें पळयनासतना काणकोणचो विकास करचो. इगो कोण आमी घेवन बसलेले ना. हो सरकार येवपाक मिनिस्टर आमदार जावपाक आमचोय वांटो आसा आनी आतां भलते लोक जे स्वार्था खातीर तेजे फुडें आसा आनी ते आपूण तेका वचून हें करता पळय न्ही ते स्वार्थ सादोवपा खातीर आसा. आमची कावन्सील हें सरकारा बरोबरच आसा. सरकार विरोधी आमी कांय केन्नाय कारवाय केली ना. बाकीचे डेवलपमेंट म्हणल्यार 10 जाणां बरोबर घेवन आमी डेवलपमेंट करता. कोणी विरोधा लागून विरोध करची न्ही. जें काम आमी खरें करता त्या कामाचें श्रेय हें आमच्या पालिके मंडळाक मेळपाकच जाय.